munang hitsang vavartai mutan sumya तुझे भोवती तुझे कंपोशी जांभरून पाराक्लितान परगटिल्या तुझी दिव्य तुवे आमकां विसला इश्मोडना पयला दैवीक जिवान भरला भावार्थान हे कोटायला कर्जा मोनान एकदम भावार्था एक कोटम सुम्या तुझे भोवती तुझे तंपोशी जांभरून पाराक्लितान परगटिल्या तुझी दिव्य बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या आसम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमच्या सोवे आसो बाळका जेजू ते मोगाच्या भावांनो आणि भयणीनो दुसऱ्या दिसाच्या नवण्याक हांगासर आमी पावल्या आणि आयच्या दिसा आमकां नियाळो मेळ्ळो विशय जावन आसा वसा आणि सर्वांक म्हजे शिस्कला आणि आयच्या दिसा आमकां सर्व मिसावां खातीर मागोवंक उलो दिला आमच्या पवित्रां मुखांतर आमकां मिसाव मेळ्ळा देवाचो मोग करूंक देवाची भुरगीं जावंक आणि तोच मोग वांटून जिवंक पूण जायते फावटी तो मोग अनुभव केला मात्र तो वांटूंक आमी वचूंक ना जावंक पुरो म्हज्या भोंवतणी आसच्यांक हांवें पळयलां जावंक पुरो पूण तांचे सांगता हांव जिवना जावंक पुरो म्हज्या कुटुंबांत हांव रागार आसा जावंक पुरो मोग करूना जावंक पुरो म्हजे थंय जायते द्वेश करचे आसा जावंक पुरो तांचो सांगटांचो उगडास काडया ह्या मिसाच्या बलिदान तांच्या खातीर मागुया जायते आमच्या कुटुंबांत हांव विविध जाग्यांनी मिसावां खातीर वावर करनासात तांचे खातीर मागुया जावं दी धार्मीक याजक भाव धार्मीक भयणी वा लायक भाव भयणी मिसावां खातीर जेजूच्या मिसावां खातीर वावर करनासात आमच्या कुटुंबांत आमीच मिसांव करूंक आसा तें करूंक ना जावंक पुरो त्या सुखी खातीर आनी केल्ल्या सर्व पातकां खातीर आतां देवलाचें बोगसणें मागया नितळ निर्मळ काळजान हे मिसाचें बलिदान भेटूंक आमकांच आमी तयार करुया सर आमची पातकां उलगून सांगता म्हणया हांव पातकी सर पुतदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्या विसरून सांगता मनान चिंतून तोंडान विसरून वायट धरून आनी मदीं सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो गोड अपराध ह्या पासून तुगे सुदां संवकार मरीक सगळ्या देवदूतां कडेन भोगता आनी तुमकां भाव भयणीनो मुझे बजरंगच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना सर पुतदा देव आमची काकूत करूंक आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो सुम्या काकूत कर काकूत कर सुम्या काकूत कर काकूत कर Krista काकूत कर Krista काकूत कर सुम्या काकूत कर सुम्या काकूत कर प्रार्थुया सर्वेस्परा आमच्या बापा तुझ्या भवार्थ्यांक दयेन उजवाडाय आनी तुजे महिमेच्या परजलान
तांची काळज सदां पेटोवन दवर. हे परी ती आपल्या सोडून दरा निरंतरी मानून घेवंक आनी काळजांत हांव तुका एकवटूंक पावो. हे आमी मागता त्या समच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वळवी. तो करू देव तुजे सवे पवित्र आत्मेच्या एकपणांत जियेत आनी रासभर चलयता ससनाच्या ससनाक. इसाइया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वसप. भुकेल्यांक तुमचो उंडो वांटून दिया, गरदर नतलेल्यांक बिडार दिया, विणग्यांक पंगरूंक दिया आनी तुमच्या संबंद्यांक संडी नाकात. तेदना पांत्या बरी तुमचो उजवाड पर जळटलो आनी तुमचे गायी बेगीच बरे जातले. तुमचे नितीवंतपण तुमच्या फुडल्यान बेतली आनी सर्विस्पराची महिमा तुमच्या फाटल्यान येतली. तेदना तुमी उलो मारतल्यात आनी सर्विस्पोर तुमकां जाप दितलो. तुमी ताका आपयतल्यात आनी तो म्हणटलो हांव हांगा आसा. तुमी जू मोडून उडयशात जाल्यार कोणीय विरोध बोट दाखयनासतना आनी कोणायची निंदा करिनासतना रावशात जाल्यार भुकेल्यांक तुमचो उंडो दिशात आनी दुखेस्त्यांक बुजयशात जाल्यार काळुकान तुमचो उजवाड उदेतलो आनी तुमचो अंतकार दोनपराच्या प्रकाशा सारको जातलो. सर्विस्पर्स तुमकां सदांच वाड दाखयतलो. सुके करडे बयन तुमकां दोशी करतलो आनी तुमच्या कुडीक घटाय दितलो. आनी तुमी एक शिंपले बागेन सरकी जातल्यात, केदीस सुकून वसना तसले जरी सरकी. देवाचें उतर हें. देवाचें उडकार. देवाचो पवित्र मनीस जालो, आमचे थंय वस्ती करूं जियेलो. देवाचो पवित्र मनीस जालो, आमची थंय वस्ती करून जियेलो. नावाडी सियोना तुझ्या देवा, हरसून सगळी वाखाणा सर्वेस पोरा. उंची गवतांक तांदीम दादोस करता, भुरग्यांक तुझ्या बेसावली नंदन करता. देवाचो पवित्र मनीस जालो, आमची थंय वस्ती करून जियेलो. संवसाराक तो आपलो संदेश धाडटा, ताचे उतर भोवतुरता प्रसार जाता. आपलो सबच्या कोबार कळी करता, इस्रायलाक आपली नेम प्रकट करता. देवाचो पवित्र मनीस जालो, आमची थंय वस्ती करून जियेलो. देवाचो पवित्र मनीस जालो, आमची थंय वस्ती करून जियेलो. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sergok to zalo, ani bapaso talo kaslo. Omuso mogaso put, taka tumi aika.
Hallelujah, hallelujah. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोबे आसो मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता तुका सोम्या. तेणे 11 गालिलया गेले आनी जेजून तांकां मेळोंक सांगिल्ल्या दोंगरार येवन पावले. ताका पळयतच शिसांनी ताका नमस्कार केलो. तांचे भितरल्या थोड्यांचो दुबाव तवळ पर्यंत वचूंक नातलो. जेजू लागीं येवन तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, सर्गी आनी संवसारी देवान म्हाका पदवी दिल्या. देखून वसा आनी समेस्त परसांचे शीस करा. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांवी तांकां पवित्र स्नान दिया. आनी हांवें तुमकां दिल्यो सब आज्ञा पाळूंक तांकां शिकया. आनी हांव सदांकाल संवसाराची आखेर पर्यंत तुमचे सांगाता आसतलो म्हूण उगडास दवरा. देवाचे उतार हे वखणी तुका क्रिस्ता. बाळका जेजू थंय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, ह्या दुसऱ्या दिसाच्या नवण्याच्या मिसाक आमकां नियाळूंक मेळ्ळो विशय जावन आसा वसा सर्वांक शुभ वार्ता प्रसार करा. ह्या नवण्याच्या मिसा वेळार आमची सर्व मागणी त्या सवा आमी हांगासर घेवन आयल्या. आमचे खातीर आमचे लागीं मागोवंक विचारल्या खातीर एक मिसांव घेवन आयल्या ह्या बाळका जेजूच्या पांयां तळा. पान एम म्हणलो अमेरिकाचो एक विमान संस्थो 1960 आनी 24 पर्यंत एक प्रसार करता. चंद्रलोकाक वचूंक कोणाक मोन आसा तांणी तिकेट बूक करीत. चंद्रलोकाक वचूंक कोणाक मोन आसा तांणी तिकेट बूक करीत. कोणींच कान हालोवंक ना. थोडींच वचून तांणी तिकेट बूक केली. 1960 आनी 29 पर्यंत मनशान चंद्रलोकाचेर पांय दवरले. तिकेट कावंटर फूल जालें. लाखांनी लोक वचून थंयसर तिकेट्यो बूक करूंक लागल्यो. तिकेट कावंटर क्लोज केलें. जायत्याची आशा आसली म्हाकाय एक चान्स मेळ्ळें जाल्यार तिकेट बूक करूंक. जेजू ख्रिस्त येवच्या पयलें सर्ग कितें म्हणलें स्पश्ट कोणाकय नातलें. पूण देवान त्या सांगलें सर्ग आसा, हांव आसा, सर्ग आसा आनी सगळो मनशां कोळया सर्ग आसा आनी येसय म्हूण देवाची आशा आसली आनी ती प्रसार केल्ली. पूण जेजू आपल्या जल्मा मुखांत, जिविता मुखांत, शिकोवणे मुखांत, कश्टां, मरणां आनी पुनर्जीवनपणा मुखांत सर्ग कितें म्हूण सांगता मात्र न्ही, सर्ग उक्तें करता. टिकेट्स आर ओपन. सर्ग उक्तें करता. सगळ्यांक सर्गाक येवंक अवकाश आसा. जो कोण येवंक आशेता ये. पूण एक कंडिशन घालता. आयची शुभ वार्ता मातेवाच्या वांजेलांत निमाणे वाक्य वसा आनी शुभ वार्ता प्रसार करा. वसा आनी शुभ वार्ता प्रसार करा. ओय मगाच्या भावन आनी भयणीनो, जेजूचे निमाणे उतर आमकां सर्गदासाक एक बुकींग कंडिशन म्हणलें आसा आनी तें आयचो विशय जावन आसा. देवाचें मिसांव काम जेजू तावन आरंभ जाल्लें न्ही. आदाम येवन पाताळ केल्ले घडये तावन देवान मिसांव आरंभ केल्लें आनी जायत्यांक विंचलें, जायत्यांक नेमी हाडलें,
प्रवाद्यांक रायांक आनी जायत्या मुखांत देवाच्या रासा विशयांत ताणें कळीत केलें, पूण कोणेंच कान हालोवंक ना. आनी तवळ देव आपल्या पुताक कसो धाडटा, पूत ह्या संवसाराक येता, मनशा मदें मनीस जाता आनी सर्गरासा विशयांत, मोगा विशयांत, देवा विशयांत, ताच्या जिणे मुखांत, ताच्या शिकोवणे मुखांत, आजापा मुखांत, ओपारी मुखांत सगळ्यांक शिकयता. जेजून कितें केलें? पयलें आपणाचें देवपण सोडटा आनी मनीस जाता. मनशाक मनशाची भास मास समजता, देखून मनीस देव जेजू देवपण सोडटा आनी मनीस जाता. एकलो राय आसलो, आपली प्रजा कशी आसा म्हणून पळोवंक तो आपलो वेस बदलून आपल्या राजांत भोंवतलो आनी एक दीस एक घरा वचून तो रावतलो. आनी एक फावटी एका दुबळ्याच्या घरा तो गेलो. एकलोच मनीस आसलो आनी थंयसर तो घरा वेता आनी ताचे सांगात रावता. ताचे सांगात असो जेवता, ताचे सांगात त्याच घरा न्हिदता आनी सकाळीं उठून फाटीं येता. तो इतलो दुबलो की ताचें तें जेवंक कधीच नासलें. सांजेचो वेळ जातना तो मनीस म्हणटा, तूं आज हांगाच राव. त्या रायान त्या मनशाक हांव राय म्हणून सांगूंक ना, तूं आज हांगाच राव. म्हणजे सांगात असो जेव, फाल्यां सकाळीं वच. कितें जेवण दिता? एक उंडो आनी उणुदा, एक उंडो आनी एक उणुदा. तेंच राय जेवता, ताचे सांगात त्याच घरा रावता, सकाळीं उठून येता. अशें जायते फावटी राय त्याच घराक त्या दुबळ्याक भेट दिता. अशें भेट दिता आसतना एक फावटी त्या दुबळ्याक दुबाव मेळटा आनी म्हणटा, तूं राय घे, तूं राय घे. आनी राय म्हणटा, वय. राय म्हणटा, तुका कितें जाय तूं विचार, हांव तुका दितां. आनी दुबळो म्हणटा, हांवें तुजे लागीं कितेंय विचारल्यार तूं दिताय म्हूण हांव जाणा. भांगर विचारल्याय तूं दिताय, आस विचारली तूं दिताय, व्हडलें घर दी म्हळ्यार तूं दिसय. पूण हांव तें विचारिना राया. हांव एकच विचारतां, तूं म्हजे सांगाता राव, तूं म्हजे सांगाता राव. डोंट टेक अवे द फ्रेंडशीप फ्रॉम मी. तुजें सांगातपण कितें म्हाका दिलाय, तुजें फ्रेंडशीप तुवें कितें म्हाका दिलाय, तें म्हजे हांव तूं कान व्हरी नाका. देवपण सोडटा, मनीस जाता, मनशा सांगाता, मनशा परीची येता. दुबळ्यांच्या घरा वेता, तांचे सांगाता जेवता, तांकां सुवार्ता प्रगट करता. कित्याक ती बागी देवाचेर पातयेवन जियोवन, देवाचें जिवन भियोवन चलतात ती, देवाचें उतर समजतात ती, एकामेका वांटून घेतात ती, एकामेका समजून घेतात ती, एकामेका वळखून घेतात ती, शिमटोन गेल्लेली ती ग्रेस्ताच्या दबळकायेक वा अंकाराक सलवाली ती. देवाच्या उतरांत तांकां धैर्य मेळटा, देखून जेजू दुर्बळ्यांक मेळटा, तांच्या घरा वेता, तांच्या घरा जेवता. तो म्हणटा, हे म्हजो पाटलाव कर. पेद्रू आनी ताचे शिष्य सगळी रात मासली पाकतले, कांयच तांकां मेळोवंक ना. मासली पाकच्यान ते हुशार, पूण त्या दिसांक कांयच मेळोवंक ना. जेजू म्हणटा, वच थंयसर तुजें जाल घाल. पेद्रू पाती येता आनी थंयसर जाल घालता. दोन बर्तां मुसोरी तो मासली पाकता. आनी जेजू म्हणटा, हे म्हज्या फाटल्यान तुका मनशाचो पागी करता. सर्गराजाक मनीस जाय, तांचो पागी तूं जा. पिडेस्तांक गूण करता, मेल्ल्यांक जीव करता, कुड्यांक दिश्ट दिता, तोंड्यांक सळशें करता आनी तांकां सगळ्यांक गूण जाल्या उपरांत म्हणटा, वसा तुमच्या मुखेल्यांक सांगा, ही बरी खबर तांकांय कळीत जावं दी, ते वळखून घेवन दीत. पातक्यांक बोगसिता, ते तिका पात्रांक म्हणून जेजू लागीं हाडून आयले, जेजू शिरकाव म्हणून हाडून आयले. पूण निमाणे ते सगळे सोडून गेले, जेजूक समजले आनी तिका जेजू म्हणटा, वस आनी मुखार पाताळ करिनाका. फारिसेव, सदुसेव, प्रधान याजकांक तो विरोधी जाता.
न्याय उखलून धरता, सत उखलून धरता. देव जावन आसा मोग आनी तो नियम शासन मात न्ही मनशां पोवन जियोवच्यान ती आसा म्हूण सांगता. आनी तांकां सांगता तूं मनीस जा, मनशां बरी देवाचो मोग करूंक तूं शीक. आपल्याच मोगाच्या शिसांचे पांय धुता आनी म्हणटा तुमी म्हाका मोगाचे, म्हाका लागशिल्ले, हांवें तुमकां कितें केलां तुमी जाणात मू, हेंच तुमी करा. सगळ्या संवसाराक वचा आनी ही शुभ वार्ता प्रसार करा. वय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, अशें जेजून जायतीं कामां केलीं आनी म्हळें फ्लायट रेडी आसा, फ्लायट रेडी आसा, सर्गी राज उक्तें जालां, रेडी आसा. ताका तुमची डॉक्युमेंटां रेडी करा, ताका तुमची डॉक्युमेंटां रेडी करा. तुमची जिणी बदला, पाताक रडा. तुमचें तें कितें सूख आसा तें समान करा, कितें समान आहा तें दितविया. सर्गा राजाक फ्लायट रेडी जाला, सर्ग उक्ते आसा. तो रसलो देव तुमचो मोग करचो तो राखते आसा. पळय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, त्या सर्गाराजा वचूंक आमकां जेजून उलो दिला आनी तो उलो पाळी जायतर, तो उलो आमकां स्विकार करी जायतर एक आज्ञा दिल्या, वचा आनी शुभ वार्ता प्रसार करा. आमी कितें करते आसा? वय आमी जायतीं ह्या मिसावांत वांटेली जावन आसा. आमी जेजूचे हात जावन, पांय जावन, ताचे दोळे जावन, जायतीं विविध रितीन ह्या मिसावांत आमी वांटेली जावन आसा. पळया, विविध गांवांनी विविध रितींनी जायतो लोक जेजूक मानता, स्विकार करता, बाप्तिस्म घेता, पयस सभेचो सांदो जाता. तो जावन न्ही, मिसांव देव जेजूची शुभ वार्ता एक वा अनेक मनशाच्या तोंडांत तावन वा अनेक रितीन तांकां पावल्या आनी जेजूक ते वळखून घेवन आसात. जायतीं इस्कोलां आसात, जायतीं आस्पोते आसात, जायतीं विविध शाळा आसात आनी त्या शाळा मुखांत जेजू क्रिस्ताची वळख अक्रिस्तांव भावंडांक आमी पावोवन आसा. तांकांय जेजूची वळख मेळते आसा. विविध पयसल्या गांवांनी मिसांव काम करन ह्या गांवांत दुसऱ्या गांवाक वचून आमचेच कुटुंबाचे सांदे प्यासाक जावं दी, धर्म भयणी जावं दी वा लायक जावं दी, थंयसर येतात जेजूची वळख ते दिवन आसात. जायतीं दान धर्म करन फूल वा फुलाच्या पाकळे वरवीं ह्या मिसावांक आमचो आदार दिवन आसा. जायतीं आमी मागण्या मुखांत ह्या मिसावांक आमचो पाठिंबो दिवन आसा. वय जेजून दिल्लें मिसांव आमी हर एकल्यांनी स्विकार केला आनी तें मिसांव मुंदरून आसा. पूण पळया, हें मिसांव करता आसतना जेजून सांगचीं उतरां हांवें कितें केलां तें तुमी करा. हांवें केलां तें तुमकां समजलां मू. आनी आमीच नांव धरलां आमी क्रिस्तांव म्हणून. आमीच नांव धरलां आमी क्रिस्तांव. कोण क्रिस्तांव? जो कोण क्रिस्ता बरी आसा तो क्रिस्तांव. जो कोण क्रिस्ता बरी आसा तो क्रिस्तांव. क्रिस्तांव म्हळ्यार कितें? क्रिस्तांव म्हळ्यार पियों सोगी. क्रिस्तांव म्हळ्यार दोगदूं सोगी, द्वेश करसोगी, राग करसोगी, झगडें करसोगी न्हय. आमचे शेजारी, आमचे दुसरे भावंडे कितें म्हणटात? आ प्रभू पूजेकला पोपूची गाड्यांक पोपून. आ आंटी ಹೆಂಚಿನ ಮಾರೆ, ಹೆಂಚಿನ ನೆರ್ಪುನಿ, ಹೆಂಚಿನ ಕೋಪಾಯ್क. हे क्रिस्तांव गे आमी न्हय. आमी क्रिस्तांव जायचे क्रिस्ताचे. देखून म्हणटा जेजू म्हणटा तुमी दायजी क्रिस्ताचे. त्या सरकारासार जेजूच्या भावपणांत आमी भागीदार जाता. आमकां दायजी केल्या ताणें. दायजी म्हळ्यार कितें? पिंटो फॅमिली म्हणटना पिंटोचे सगळे दायजीच म्हणटात. लोबो फॅमिली म्हणटना लोबोचे हे सगळे आमचेच म्हणटात.
आनी कोण रॉड्रिगस म्हणटाना रॉड्रिगस आमचेच म्हणटात. डिसोजा म्हणटाना हां येस आमचोच तो दायजी. दायजी म्हळ्यार आमचोच. क्रिस्तांव म्हळ्यार आमचोच क्रिस्ताचेच. आमी क्रिस्ताचे. तशें म्हळ्यार क्रिस्ताच्या सळावळेन ताच्या गुण लक्षणांत आसले. जशें क्रिस्त आसा तशें आमी. कशें लोबो आसा सगळे लोबो कुटाम. कशें पिंटो आसा तशें पिंटो कुटाम. कशें रॉड्रिगस आसा रॉड्रिगस कुटाम. ते दायजी. आतां आमी सरकाराचे दायजी क्रिस्ताचे दायजी म्हळ्यार क्रिस्तांव. जो कशें क्रिस्तान आपणाचें जिवीत जियेलां तशेंच आमी आमचें जिवीत जिवंक आसा. कसलें जिवीत? मोगाचें जिवीत, सेवेचें जिवीत, समाधानाचें जिवीत, त्यागाचें जिवीत, रागाचें न्ही, द्वेशाचें न्ही, अंकाराचें न्ही. जेजू जियेल्लें जिवीत तें जिवंक तो आमकां आपयता. देखून सांगलें हांवें तुमकां कितें केलां तें तुमी जाणात न्हू. तेंच वसा आनी शुभ वार्ता प्रसार करा. वय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, जेजून सांगलें हांव ह्या संवसाराक समाधान हाडूंक येवना, उजो लावंक आयला. हांव ह्या संवसाराक उजो लावंक आयला आनी तो सदांच पेट्टा तो पळोवंक हांव आशेता. तशें म्हळ्यार कितें? जो कितें जेजून मोगाचो उजो आमच्या काळजांत दिला तो उजो आमचे थंय दवरूंक मात न्ही, तो पेटा जाय म्हूण आशेता. आनी उजो पेट्टा आसतना सगळें नितळ जाता. थंय कसलेंच कुसाडे आसना, कसलीच कीड आसना, कसलीच पाड आसना, तें नितळ जाता. आनी तो उजो पेट्टा आसतना तो थंयच जावना, तो लागची आसल्याक लागता. लागची नासल्याक लागता. तर जर आमी क्रिस्ताचे जाल्या, आमी क्रिस्तांव जाल्या तर तो उजो आमचे थंय आसा तर तो लागा जाय. कशें? कॅन्डल लागून आनीकल्या पेटोवचो न्ही. तो आमच्या जिणे वरवीं, आमच्या कदन्या वरवीं, आमच्या उतरां वरवीं तो पेटा जाय. आनी होच उजो जायत्या सांता भक्तांक पेटलेलो तो तांणी तांचे थंयच दवरूंक ना. तो तांच्या जिणे मुखांत, उतरां मुखांत हर एकल्याक वांटलो. पेद्रूक हो उजो मेळ्ळो. तो म्हणलो हांव बातकी सोम्या बोक्षी. सामार्याच्या स्त्रियेक तो उजो मेळ्ळो आनी ती धांवली ताच्या गांवाक आनी सांगलें म्हाका जेजू मेळ्ळा, सोडून मेळ्ळा, येया तुमी पळया. जेजूचें ल्हान फूल पळया. ती म्हणटा जेजू जावन आसा मोग. त्याच मोगान हांव जिवन आसा. तिका हर एक काम करतना, आयदन धुतना, झाडटाना, पुसतना वा खालें काम करतना जेजू सांगात आसा जाय. हर एक पोटी ताका तिका जेजू सांगात आसा जाय. जेजू ना तर जेजू आयले उपरांत ती सावळ करता, तूं खंय गेल्लोय? हांव थंय जाणनासली, तुवें म्हाका हांवें तुका पळोवंक वचूना, तूं खंय गेल्लोय? जेजू कितें जाप दिता? जेजू म्हणटा तुजे बरीच आनीकले म्हज्या मोगार पडले ताचे लागीं उलोवंक नासलो. तुजे बरीच आनीकले म्हजे मोगार पडले ताचे लागीं उलोवंक नासलो. तिची आशा पळया, जेजू सदांच म्हजे सांगात आसा जाय. म्हजे सांगात आसतना, जेजू म्हजे सांगात आसतना कितेंच म्हाका बेना. आनी देखून ती 4 वणुरी भितर रावता, व्हडलें मिसांव करता आनी मिसांवाची पातळवण जाता. पळय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमकां असलेंच मिसांव जाय, असलोच जागो जाय, हांगाच जाय, थंयच जाय म्हूण वसाचें म्हूण गरज ना. आमी आसले कडेन आमी मिसांव करयेत. आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या शेजारा आमी मिसांव करयेत. कशें? तें आयच्या पयल्या वाचपांत इसाया प्रवादीन आमकां बरोवन दिलां, तें आमी आयकलां. दुर्बल्यांक कुमो करा, जवानांतल्यांक जेवण दिया, कोण पिडेस्त आसा तांकां वचून पावा, दुखेस्तां मदीं तांकां बुजवून दिया. वय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, हें जायते फुडें हांवें आयकलां. पूण ह्या संवसारांत जियेत आसतना ह्या संवसाराची कुशालकायेक लागून, ह्या संवसाराच्या आस्तेक लागून, ह्या संवसाराच्या पयशांक लागून तें मिसांव देगेन दवरलां आनी म्हजें हांवूच म्हळ्यार आमी चिंतून वेता. आनी तो व्हडलो मिसांव नास जाला. निमाणें आमकां त्या सरकाराचार देव विचारता तुवें कितलो मोग केलोय, आनी त्या मोगान तुका झडती मेळटली. त्या मोगाचें न्हू. ह्या देव टेंपलाक आमी आयले हांव जेजू बाळकाक नामाण करूंक, जेजू बाळकाक मेळोवंक. तो जेजू आमकां मेळ्ळा तर आमी कशें वगेर रावचें? तो जेजूचो उजो आमकां पेटला तर आमी कशें वगेर रावचें?
तर जेजू तो आमकां मेळ्ळा तर तो आमी हेरांक वांटूंक आसा. तो जेजू आमकां मेळ्ळा तर आमी त्या समाधीच्या स्त्रिये भशेन वचून सांगूंक आसा, त्या गालमेल गुड्यार तो बाळो जेजू म्हाका मेळ्ळा, तुमी येया, तुमकांय तो भेटता. आनी अशें आमी संपूर्ण केल्यार आमचें मिसांव काम जें देवान आमकां दिलां, जावन एक याजक जावन, जावन एक जल्म भयण जावन एक बापय जावन एक आवय जावन, एक शिक्षक जावन, वा ऑफिस वर्कर जावन, वा हेर कामाचे आमी कामेली जावन, हर एका कामा मुखांत आमी क्रिस्ताक साक्षी जावेत. आनी तो उजो पेटयत. आनी तो उजो पेटताच येता आसतना जायते क्रिस्तांव जातले, बाप्तिजम घेतले, जेजूचे शिश्य जातले, आनी सगळो संवसार क्रिस्तांव जातलो. आनी निमाणें तें फ्लायट फूल जातले आनी सर्गराजा घेतले. तर मग अशा भावांनो भयणीनो, ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार ही शिकोवन देवान आमकां दिल्या, वसा प्रसाचे शिस्त करा, शुभता प्रगट करा, स्विकार करया. आज आमी येता आसतना, पाटी येता आसतना दुसरी सुवात धरनिया. आयज ह्या पेस्ताचो विशय जावन आसा ते दुसरी सुवात धरनी गेले. आमची जिणी ती बदलल्या, आमची पातकी जिणी सोडया, दुसरी जिणी धरया, क्रिस्ताची जिणी. त्या जिणेच्या वाटेन आमी या आनी खंडीत जावन आमी त्या सर्गीरासाक पावतले. हांव आमेन. दुबळी आमची जिणी तुवेंच दिलेली सर्देनी, घेऊन आयल्या कालतेपणी नितळणी मळमळणी. जेजू आमच्या सम्यासनी जमल्या तुझे रागे, मानून घे ओपून घे किरकोळांची काणी. स्वीकार कर मोगाळ बापा, आमकां जरपितां तुका. मुंड्या वायना सुवे ये तूं आमकां बरंगी जिवेक मोगान तुज्या. स्वीकार कर मोगाळ बापा, आमकां जरपितां तुका. मुंड्या वायना सुवे ये तूं आमकां बरंगी जिवेक मोगान तुज्या. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्या तुमचें बलिदान पुतेदा देवा बाग मात्र असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या दांतले बलिदान आपल्या मनात आणि महिमे आमच्या सर्वेस्परा तुजी परसा पेटयता ती तेणी दयेन मानून घे. तुजें दैवीक जिवीत आमकां दिवंक सोदताय म्हूण आमी भावार्थान आनी भक्तीन सतमंता. तुवें घडलेल्या ह्या संस्कारा उद्देशी ते आमकां भरपूर मेळो म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळसां उबाळुया. सर्वेस्परातूय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवीदान सस्नाच्या देवा, सर्व कळे आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजो अनंत शब्द मनीस जालो आनी आमच्या गिन्यान्याच्या किरकोळ दोळ्यां मुखार तुजे महिमेचो प्रकाश पांकलो. मनशा रुपान दिसत्या देवाक वळखून आतां ना दिसत्या वस्तूंच्या मोगान पेटोवन वचून आमची काळजां. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सगळींच्या सर दळबा सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान.
सर्गीन तुका जय जय सर्वेश्वराचे नावे येता तुका जय सर्गीन तुका जय जय बापा खरंच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर्मणी मागता हांव जावन ती आमकां आमच्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी तांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्ती कराचें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पोसान सुमेस मनशा पासून तें वाडवतलें हें म्हज्या उगडासा करात बावरता सगोट परगटुया सौम्या जेजू तुझे मरण आम्ही स्मारता तुझे पुनर्जीवन पोव आम्ही परगटता सौम्या जेजू आम्ही बापा जेजूच्या मदनसो आनी पुन्हा जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उदास करता आनी हो जिविताचो वंडो आनी सरुणीची खास सुखा समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड जागा सोदलें आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्र थंयन मागता सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचे विस्तारले तुजे पयस पयस उगडास कर फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा पिटर पावल आमच्या गोवली बापा आनी सगळे आसा की वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुन्हा जिवनपणाचो बरो सुद्दां मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकुळत कर तांकां तुजे इश्टगती मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परसणीत मुखार मळपळेवन फावो कर आमा सुमेस्ताची दया कर म्हणून मागता हांव कार्मरी देवाचे मागीर संगती सांज पती भगेवन दरबता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससांच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेताळ बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन आमच्या सुंदरची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलें प्रार्थना तीर कर म्हणुया आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र सगळे राजन काही तुझी खुशी सरकार जाता तशीच संस्कारान जा आमचो दीस पडतो ग्रास आजन कांदी आनी आमचे चुकलेल्या आमकां तशें आमची बातकां बोगस आनी आमकां काळणी पडून दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दायकून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी सर्गीचें बाग आनी आमच्या सर्वंतराचे क्रिस्ताचें येणें बरोवरच्यान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय सुमेन जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या जल्मता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमंतिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जेयताय आनी राजभर चलयताय ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं एकमेकाक शांती दियात
देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया ती देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. या शेळयेच्या जेवणा आपण मेळिल्ली आमी समेस्त सुभागी. तुम्ही देवाचे विक्रेंचे बाब म्हाका पळोवना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. मुचलाना बावडा किते तुम्ही केले म्हाकाच तुम्ही केले. मुचलाना बावडा किते तुम्ही केले म्हाकाच तुम्ही केले. भुकेलो तुम्ही काम दिले हांव दानेलो पियेव दिले. भोगाते रास मोच्या सर्गीच्या बापाची. म्हज्या ल्हाना बावडा किते तुम्ही केले म्हाकाच तुम्ही केले. म्हज्या ल्हाना बावडा किते तुम्ही केले म्हाकाच तुम्ही केले. हांव पोरको सावनासता बिडार दिले हांव लुकतो आसता न्हेसोवंक दिले. भोगाते रास म्हज्या सर्गीच्या बापाचे. म्हज्या ल्हाना बावडा किते तुम्ही केले म्हाकाच तुम्ही केले. म्हज्या ल्हाना बावडा मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन.
प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, ह्या तुज्या संस्कारांत आमकां वांटो दिवन तूंच आमकां एकवटायताय, तर हो संस्कार आमच्या काळजांनी सफळ जावं आनी अशें तुजें देणें घेवच्याक हेंच तेणें आमकां आयती करूं म्हूण मागता. क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. आमेन. दयकन बसात. मोगाचेनो आज नव्यानाचो दुसरो दीस आमी नियाळचो विशय जावन आसा वसा प्रजांचे शिस्कारा आनी सर्व मिसांवां खातीर मागचो दीस. आयचे मिसाचें बलिदान भेटोवन बरी शिकवण दिल्या बाप प्रकाश तावरो कार्मेलीत याजक प्रस्तुत बेलुरांत ते वस्तीकरण आसात आनी सांगात दिल्ले दियकोन जावन आसात दियकोन नवीन ही बेलुरांत वस्तीकरण आसात. हांगासर येवन मिसाचें बलिदान भेटोवन आम्हा सर्वांक आशिर्वाद करच्या बाप प्रकाश आनी दियकोन नवीन तुमकां जेजू बाळकाचे आशिर्वाद मागता. तुमी करच्या सर्व वावरांत जेजू बाळक तुमकां आशिर्वाद आनी बरो शांती आनी समाधान तुमकां पाठोव म्हणून आमी मागता. देव बरें करूं फादर. फाल्यां भुरग्यांचो दीस आनी विशेष रितीर भुरग्यां खातीर मागचो दीस. त्या देखून तुमच्या घरांनी भुरगीं आसात तर फाल्यां ह्या नव्यानाच्या मिसाक आपोवन हाडात आनी प्रत्येक जावन सांजेचे 6 वरांचें मीस भुरग्यां खातीर आसतलें आनी भुरग्यां खातीर समर्पिल्लें मीस जावन आसा. तुमच्या सर्व लागीं कालती विनंती, घरा जर भुरगीं आसात तर इस्कॉलाक वयचीं वा कॉलेजीक वयचीं फाल्यां सांजेर 6 वरांच्या मिसाक तुमी येवचें. मार्च म्हयन्यांत 7 तारखेर आमी ह्या इन्फंट जिजस श्रायनांत हांवन इस्रायलाक वेचाक पिलग्रिमेज वा पवित्र पयण आमी प्रारंभ करता. जर तर कोणाकी मोन आसा तर इस्रायलाक वचोंक आनी जेजून चल्ली ती वाट त्याच वाटेर समकोंक मोन आसा तर तुमी सडीत माहेत आमच्या ऑफिसांत हांवन तुमी घेवची. तुमकां सर्वांक बरो दीस मागता आनी जेजू बाळकाचे विसणार आशिर्वादा. स्वरुपी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्याही सोवे आसो. सर्वपदवेधार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपले आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. प्रागाच्या बाळकाची सुचे नोवेन मनशाच्या भुरग्या सांगता रावनचो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी जेजू मनशाचो इश्ट जावन येयलो. सवतरांच्या घरसांनी तो मनशाक पावलो. पेडा गूण कर दैवीक वैस म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेऱ्यान शिकयलेलो जेजू मेस्त्री म्हूण नांवाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत हांव मनशाक ताच्या प्रागाचो जेजू बाळक म्हणटा कितलो चड हांव तुका मान करता तितले चड. आतां माऊनपणी आमची सर्व ते सवा बाळकाची तुज्या हातान समर्पुया. मागीर आमी आमच्या कुटुंबा खातीर सव युवा सणां खातीर सव पिडेस्तां खातीर प्रत्येक सावन मिसांव जाग्यार वावर दिवच्या सव मिशनरी खातीर मागया. प्रार्थुया. हे भगवन जेजू बाळका तुजी पदव्याच्या भितरान उगडे पेकले आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक कलोलो आसता. तुका पातळीन उलो मारलेल्या सगळ्यां दयेन आयक आनी तुज्या बेसांवांनी बर. आमच्या पा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज सामकें येवन तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. नमान मरी कृपेन भरलेले स्वामीची सांगता स्त्राम ते तू सदैव आणि सदैव फळ कुशीचे जेजू. आणि देवाचो पूत मनीस जालो
नमान मरी कृपेन भरलेले स्वामीची संगता आश्रय ते तू सदैव आणि सदैव फळ कुशीची जेजू आणि देवाचो पूत मनीस जालो नमान मरी कृपेन भरलेले स्वामीची संगता आश्रय ते तू सदैव आणि सदैव फळ कुशीची जेजू आणि देवाचो पूत मनीस जालो महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जेजू बळका आमचेर बेसावंक घाल आणि आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जेजू बळका आमचेर बेसावंक घाल आणि आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जेजू बळका आमचे बेसा काळजाचेर एका जेजू बाळकाक मागणे इन अजबाच्या जेजू बाळका आमच्या बेसा काळजाचेर एका कुलची दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडून आमी मागता तुजे इतले बिरमतीन मरलेले मोवाळ काळीस आमची मागणी स्वीकारसून दी आनी इतल्या त्रेगान मागची कृपा आमकां दिवन दी काड आमचे वयले सब कश्ट निरासपण तुजे कुमक आनी बुसावण आमकां धाड बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका सदां बाळका जेजून आमच्या जिवितान केल्ल्या सर उपकारांक अर्घा दिवन म्हणया हे भोव उदार बाळक जेजू तुजे मुखार आमी सरपडता तुवें आमकां दया केल्या देवडो उपकारा खातीर आमची अर्घा भेटोवंक आमी आयल्या तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्या तूं सावनासाय आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार आमची सगळी पातळी तुजेर आमी दवरता तुज्या आजबाच्या इमासी मरिफात तुजे भक्त सगळ्यान विस्तारून दी सव क्रिस्तांव तुज्या बानपणाक मान दिवन दी आनी तुजे कळनातले दैवीक मस सोडून दे स्तुती आनी महिमा स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे रावू आनी तुमचे संरक्षण करू तुमचे भितर तो रावू आनी तुमकां सांबाळू तुमच्या मुखल्यान तो रावू आनी तुमकां वाट व्हरू तुमच्या फाटल्यान तो रावू आनी तुमकां राखू तुमचे वयर तो रावू आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं जो बापा आनी पवित्र आत्मे सभे जियेत आनी रास करता ससनाच्या ससनाक आमेन. जेजू बाळका दिता तुका दिल्याक मजत साका संगत सुपोना आभार मानता सदा दिवपून सांडून संसार कायलो पात्यान कोरं सोडून दिलो आमची सपाका तुवें वळले तुज्या गाया वरवीं गायगोन केले हरकां तुका जेजू बाळका हरगा दिता मास तुका दिल्याक मजत सावकांता सांगत सुपोना आभार मानता सदा आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन.